खरेंच आयज हांव कालकां सावन खुशी जालो तुमकां पळोवन. आयज म्हजो चवथो शेव आनी चारूय शेव म्हजे हावसफुल जाले तुमकां लागून. देखून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जायते जाण अशें म्हणटात दुसऱ्याचे हेल्प घेवन हांव तियात्र करता म्हणून, पूण ना, हांव दुसऱ्याचे हेल्प घेवन तियात्र करिना. म्हाका हेल्प करतात तुमी सगळो लोक आनी काय तुमकांच लागून हो म्हजो शेव हे पालकार आसा. आनी तुमी म्हाका हे भाशेन आदार दिलो जाल्यार हांव फुडल्या वर्साक हेचपणी हांव म्हजो तिसरो शेव घेवन येतलो. देखून हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून हांव म्हजी मान दाखयतां. म्हाका ह्या म्हज्या तियात्रांत म्हाका एक एक्टराक बदल करचो पडलो. आनी जेन्ना हांवें बाब सायमन गोंसालीस हाका फोन मारलो आनी हांवें म्हटलें अशें अशें म्हणून, तेन्ना सायमन गोंसालीसाचे बायलेन म्हाका म्हटलें गायता तूं दुसऱ्यांक हेल्प करता आनी जरी तर आमी तुका हेल्प करिना जाल्यार हें सारकें न्ही. आनी एकूच उतरान तो म्हज्या तियात्राक आयलो आनी ताकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तेच पयलीं आयज म्हजो हो शेव सगल्या म्हजे एक्टर पळय आसात ताणें हो तियात्र आपलो जालेल्या पयलीं ताणें तियात्र केला. आनी हांव भायल्यान रावन तियात्र पळयता पूण म्हजे एक्टर म्हजी सगलो तियात्र सांबाळटा. देखून हांव म्हज्या आख्याच ग्रुपाक म्हज्या बायल म्हज्या भुरग्यांच्या नांवान तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. तेच पयलीं आमकां येसाय मारूंक दिल्या बाब क्रिस हाकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हजे पिकेडे हुपक बाब मिस्टर पिटे देंबेचे, जॉन रोज, चेडो, इनास हांकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कोणी चुकले जाल्यार तांकांय हांव म्हणटा. तेच पयलीं हांव सरमतां फुडल्या वर्साक हांवें शेव काडलो जाल्यार तुमी म्हाका जेरूर आदार करतले म्हणून आदींच पयलीं हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणून येता. देव बरें करूं.